सुवातेर हांव साऊथ वेस्टर्न रेल्वे देव बरें करूं म्हणटा की टायम बाउंड मॅनर म्हणजे जाता तितले बेगीन तेणी ही ब्रिज कंप्लीट केली. इनफॅक्ट ही कंप्लीट अर्दे कुटे पूण कंप्लीट वचपा मेळटा तशें 14 मार्चा कंप्लीट आशिल्ली. लोकांक इनकन्विनियन्स इतले जातालो म्हणजे लोकांक हिंगा थांबचें पडटालें म्हणून हांवें ते चालू दवर म्हूण सांगिल्लें. आतां 7.5 मीटर ही ब्रिज जाल्ली आसा. ही एकूच सायडीन जाल्ली आसा. दुसरे सायडीक काम चालू आसा. तें जातकूच दोन्ही वन वे जातले. ईच ब्रिज इज गोइंग टू बी ऑफ 7.5 मीटर म्हणजे 15 मीटर एलॉंग विथ फुटपाथ. आता हे हांवें सद्या परिस्थितीन चालू दवरला कारण लोकांक इनकन्विनियन्स जायना जावपाक. आनी हेच भाशेन आमचे ब्रिज आमी कंप्लीट केल्ली हिंगा विशाल मेगा मार्टा कडेन. ऑल दीज 3 ब्रिजीस बेसिकली 25 कोटी सुमार रेल्वेन मोडलेले आसा. हो एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टाक लागून म्हणजे सारको बऱ्या पडटलो आनी प्रवास करपाक लोकांक सोंपेपण मेळटलें. जे म्हणटाले दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जातलो प्रश्नूच येना. आतां आनी खूंय बंद जातलो. बंद जावपाचो प्रश्न येना. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यांतलो बरो बांदीत आसा. आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार जाता आमचे न्यू वाड्याम लोक रावपी आहा तांकां म्हणजे तो ब्रिज रेल्वे बांदता एट अ कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 40 crores. तोय आतां टेंडर जावन म्हाका दिसता जाल्लो आसा टेंडर. तोच कॉन्ट्रॅक्टर ते बांदता आनी म्हाका दिसता अमूल केन्ना स्टार्ट करता आमी ऑक्टोबर म्हणल्यार आमी आफ्टर रेन्स हे ब्रिजाचें काम सुरू करतले आनी म्हाका दिसता विदीन बाय मे दिस ब्रिज वील बी कंप्लिटेड. म्हणजे थिंगा जे ट्रॅफिक थिंगा आडावो जाता ट्रॅफिकाचो लोकांक वचपाक मेळना तेंय एक सोंपेपण मेळटलें. ऑफ डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वेज all the infrastructural development were planned already. म्हणून सरान when it comes to हीज एरिया आणि इवन दाजी सर्कल इवन वास्को मोर्मुगांव तालुका जितले पळय आमकां डेव्हलपमेंट वर्क्स लागतात खंय लोकांक कितें इनकन्विनियन्स आसा ज्या जाग्यार ओव्हरब्रीज जाय ज्या जाग्यार अंडरपास जाय अंडरब्रीज जाय किंवा ज्या जाग्यार आतां पळय हांगा पयलीं 50 वर्सांचो म्हाका दिसता 100 वर्सां पयलींचो तो ब्रीज आशिल्लो. तो सरान आमकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी हो ब्रीज डेव्हलप करपाकूच जाय म्हणून. आणि सराली रिक्वेस्ट जेन्ना आयली तेन्ना वी कन्सिडर्ड इट एट व्हेरी सिग्निफिकंट लेवल आणि दोन्ही सायडीन येवपाक आनी वचपाक आमी ब्रीज केले.